प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 23वो विसवोर वोड 35 ते 43 पर्यंत. लूक चॅप्टर 23 वर्सेस 35 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण वडील ताचे केडण्यो करून म्हणटाले, हाणी दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवखानूच विचून काडलेलो देवाचो ख्रिस्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. सैनिकूय ताचे केस्तायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर पोरोन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा तो होच. खुर्सार उमकोळटेल्या गुन्यांवकारांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूं देवाक भियेनाय? आमकां तरी हें नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणाची पदवी घेवन तूं येता तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठांत आसतलोय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मात परब करता जेजू राजा. जेजूच्या राजवडकीची. जीसस क्रायस्ट इज किंग. जीसस क्रायस्ट द किंग. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें परब करता, खूब लोक वॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडटलो, जीसस क्रायस्ट इज किंग. खूब लोक शर्मा दितलो, जीसस क्रायस्ट इज किंग. आनी खूब वस्तू आमी वॉट्सॅपाचेर, ईमेलाचेर दुसऱ्यांक फॉवर्ड करतले आनी आमकां बरी खुशालकाय आसतली की जेजू आमचो राजा म्हणून. पूण आयज जेजू आमकां एक एकल्याक एक प्रश्न विचारता, हांव तुमच्या जिवितांतलो राजा? हांव खरेंच तुमचो राजा? केन्ना कोण आमचो राजा जाय जाल्यार राजा आमकां हुकूम दिता. राजा म्हणटा अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. एका संवसाराचो राजा आसा जाल्यार आमकां एक आमंत्रण मेळत जाल्यार थंयसर ताका मेळपाक आमी कितली तयारी करता. आमी बरे भाशेन न्हेसता, आमी बरे भाशेन कितें आमकां सांगूंक जाय तें आमी तयारी करता. कित्याक आमी जाणो की परतून राजाक मेळपाक आमकां मेळना, पूण आतां आमकां हें आमंत्रण मेळलां, आमी ताका मेळोवंक पावतले आनी ताका आमी बरे भाशेन आमी मेळटले, ताका आमी कितें आमचे त्रास आसात ते आमी ताका सांगतले आनी तो आमकां कितें सांगता तें आमी आयकतले. पूण भाव भयणीनो, हो जो राजाचो राजा आमचे बरोबर हा तो जावन आसा जेजू. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताची परब करता, आमी ताका सांगता, जेजू, तूं ह्या संवसारान येवन म्हजो जागो घेतलोय. खुर्सार तूं मेलोय. जे म्हाका फावो जावंक जाय आसलें तुवें फावो केलें तुका. आनी आतां म्हाका सुटका दिल्या म्हणून हांव तुका म्हजो राजा म्हूण मानता. जें तूं सांगताय तें, जें तुज्या उतरान बरोवन दिलाय तें हांव करूंक तयार आहा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या राजाक आयज सांगता, आयजूच न्हय, आमी परब करता म्हणून आयजूच न्हय, आमी सदांकाल एक एकल्या तोडीर आमी सांगता ताका, जेजू तूं म्हजो राजा. तुजें उतर कितें सांगता, तूं म्हाका कितें हुकूम दिताय, तुवें कितें बरोवन दवरलाय तुज्या पुस्तकाचेर, तें हांव करूंक तयार आहा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेन्ना आमी खरेंच आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी निच्यो करता, तेन्ना की खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी जेजूक आमचो राजा म्हूण मानता. जुवाचो 14वो विसवोर वोड 23 कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार बिश्टी उतरांनी म्हाका सांगिनाकात की मोग करता म्हणून. म्हाका नाका की तुमी म्हाका म्हणलें हांव तुमचो राजा, हांव तुमचो मोग करता. म्हाका नाका असल्यो खबरो आयकोपाक. म्हाका जाय जो कोण म्हजें उतर पाळटा तोच म्हजो मोग करता. खरेपणी हांव तुमचो राजा जाल्यार तुमी आयज म्हजें उतर पाळूंक जाय. भाव भयणीनो, खुर्सार जेन्ना उमकतालो, जेजू उमकतालो, ताजे उजव्या हाताक आनी ताच्या दाव्या हाताक 2 चोर उमकताले. ते चोर आहले, ताणें कितें वायट केल्लें
आणि ते आता खास्तीचे फॉर्मल तांकां मेळ्ळें कित्याक जो लोक चोरी करता त्या ह्या संवसाराचो लोक तांकां एके भाशेन तांकां जे काम केलां ताका ताका फारीकपण दिवचेंच पडटा ह्या संवसारान. म्हणटच एक दावे हातीक आनी उजवे हातीक जे चोर आसले, एक चोर जेजूक म्हणटा तूं राजा जाल्यार आमकां सोड, तूं सुटका घे आनी आमकांय सोड. तो चोर आसलो, तो आनी बोगसोणें मागूंक ना जेजूशी. पूण दुसरो चोर कितें म्हणटा, तूं अशें ह्या मनशाक म्हणटा आमी चोरी केल्या, ह्या मनशान कांय करूंक ना, जेजून कांय पातक करूंक ना आनी कांय चोरी करूंक ना. आनी तो एकदम हें जें सोंसता तें आमचे पासत सोदता. आनी तो जेजूक म्हणटा, सायबा म्हणटा, ताची उतरां कितें भाव भयणीनो, कितें म्हणटा तो, जेजू रांपोणेची पदवीन घेवन तूं येता तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजू रायपणाच्या पदवीन घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. म्हणजे तो जाणो आसलो की जेजू एक राजा म्हणून, आनी एक दीस तो रायपणीच्या पदवीन येतलो म्हणून आमी सगळीं जाणो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना त्या चोरान जेजूक म्हणलें, जेजू रायपणाच्या पदवीन घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर, जेजून आमचो उगडास केलो. ताणें आमचे पासत आमच्या राजान आपले रगत वारयलें, ताणें आमचो जागो घेतलो. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज ताका आमी राजा म्हूण मानता, आमचो राजा तो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना त्या चोरान ताका म्हणलें, जेजून कितें म्हणलें ताका, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठान आसतलोय. आयज तूं स्वर्गार आसतलें, स्वर्गार न्हय पूण वैकुंठान आसतलें. भाव भयणीनो, आयज खरीतपणी आमी जेजूक आमचो समेन देव मानला जाल्यार तो आयज आमकां ऑलरेडी आपल्या ताब्यान घेतला. आमी ह्या संवसारान स्वर्ग म्हूण आमी मानता. आनी खरेपणी हें नवें जिवीत जेजूचें आमी भोगूंक आयजतान आमी सुरवात करुया, ताजें उतर पाडुया. ताजें उतरां प्रमाणे आमी चलत जाल्यार सगळें देवाचें आमकां फाव जातलें. आनी आमी ह्या संवसारांतली वेतकूच एक सर्गीचें सूख भोगूंक पावतलें. हेंच सुरवात करपाक आयजतान आमी फुडें सरोया, हें उतर पाडूंक आनी जेजूक आमचो राजा मानूंक आयजतान आमी ताजें उतर पाडुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.